नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सप्तकाचे पहिले ट्रेडिंग सेशन बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह उक्ते जावन निमाणे पॉझिटिव्ह लेवलार क्लोज जाले. निफ्टी 19,298 चेर पॉझिटिव्ह उक्ते जावन 19,249 मेरेन लो आणि 19,366 मेरेन हाय मारून 19,306 चेर बंद जाले. जाल्यार सेन्सेक्स 64,908 चेर पॉझिटिव्ह उक्तो जावन 64,996 चेर सुमार 110 पॉइंट पॉझिटिव्ह बंद. आयच्या टॉप गेनर्सात पॉवर ग्रीड शेअर पुराय सेशन पॉझिटिव्ह उरलो. लार्सन अँड टुब्रोचो शेअर वाडलो. सिप्ला, महिंद्रा अँड महिंद्रात पॉझिटिव्हिटी दिसली. BPCL आणि हिरो मोटोकॉर्प कंपनीचे शेअर वाडले. सेगीत काय सेशन नेगेटिव्ह आशिल्लो बँक जायंट HDFC आज टॉप गेनर्सात पावलो. टॉप लुजर्सात जिओ फायनान्स, रिलायन्स, हिंदाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस, नेस्ले इंडिया, टायटन आणि ITC शेअर पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. कंपनीची आज AGM जाली. थंय मुकेश अंबानी आणि कंपनी वतीन एकार एक घोशणांचो पावस. कंपनीन 73,670 कोटींची एनावळ जोडली. 2 लाखां वयर जॉब दिले. कंपनीन आकाश आणि ईशा अंबानीची रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या बोर्डाचेर नेमणूक केल्या. AI फॉर ऑलची मोख कंपनीन दवरल्या. रोखडीच ती पुराय करतले म्हूण मुकेश अंबानीचे उतर. कंपनीन 19 सप्टेंबराक गणेश चतुर्थीच्या शुभ मुहूर्ताचेर जिओ एअर फायबर लॉन्च करपाची घोशणा केल्या. 20 कोटी घरांनी जिओ एअर फायबर पावोवपाची कंपनीची मोख. जिओ फायबरान 1 कोटी सबस्क्रायबर जोडले. जिओ 5Gच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या मळार मोठी क्रांती जातली म्हूण मुकेश अंबानीन म्हटले. आकाश अंबानीन आज सावन जिओ स्मार्ट होम सर्व्हिस लॉन्च करपाची घोशणा केली. डिजिटल भारताक उर्बा दिवपाच्या हेतान अफोर्डेबल जिओ भारत स्मार्टफोन लॉन्च केलो. रिलायन्स सद्याक 2G मुक्त भारत मोहिमेचेर खंय काम करता. जिओ भारताचो शिक्षण, UPI, मनोरंजन धरून सरकारी येवजण्यांचो डिजिटल माध्यमांतल्यान लाव घेवपाक खंय मजत जातली म्हूण रिलायन्सान माहिती दिली. जिओ ट्रू 5Gंतल्यान इंडस्ट्रीत मोठे परिवर्तन जातले म्हूण आकाश अंबानीक विश्वास. रिटेल वाठारांतय कंपनी वेगान वाडपी कंपनी जाल्या. रिटेल बिझनेसाची मुखेली ईशा अंबानीन दिल्ल्या डेटा प्रमाण रिलायन्स रिटेल संवसारांतल्या मोस्ट विजिटेड रिटेलापैकी टॉप 10 येता. 3,300 नवे मेळून रिटेलाचो आंकडो 18,040 पावला. कंपनीकडे 25 कोटी रजिस्टर्ड कस्टमर आसात म्हूण रिलायन्स रिटेलाच्या ईशा अंबानीन सांगले. कंपनीन कॅम्पा कोला सारकिले ब्रँड एक्वायर करून वेगळ्या मळार काम सुरू केला. न्यू कॉमर्स बिझनेसाचेरूय कंपनी फोकस करता. कंपनीन व्हॉट्सॲपाचेर जिओ मार्ट लॉन्च केला. जिओ मार्टांतल्यान कितलेशेच जॉब क्रिएट जाल्यात. कंपनी रिन्युएबल एनर्जी सेक्टरात जामनगरात सोलर आणि विंड एनर्जीची उत्पादन क्षमता वाढवपाचेर जाहीर केला. जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस कंपनी खंय म्युच्युअल फंड, इन्शुरन्स, पेमेंट गेटवे धरून हेर आर्थीक मळार काम करतली. आज मेटल सेक्टरांतले लागीं सगळेच शेअर चडले. मात मेटल सेक्टरांतली कंपनी वेदांतान सरकाराड मोठी कोर्ट केस जिखली. वेदांतान राजस्थान ऑयल अँड गॅस फिल्डा संबंधात सरकाराकडे 9,545 कोटीच्या कामाविशीची केस जिखली. कंपनीक खर्चाची रक्कम दिवंक सरकाराची तयारी नासली. सरकारान कंपनीकडच्यान चड लाव मागिल्लो. मात कंपनीन आव्हान दिवन आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनलांतल्यान ही केस जिखली. ब्रायडकॉम कंपनीत सेबीक गैरव्यवहार दिसले. उपरांत ब्रायडकॉम ग्रुपाचो शेअर पडलो. सेबीची चौकशी वेगळी. त्या भायर फेमा नेमाचें उल्लंघन केल्ल्यान ईडीचे रेडी पडपाक लागल्यात. रेल्वे सेक्टरांतल्या शेअरांनी सोमारच्या सेशनात बऱ्यापैकी खरेदी आयली. टेक्समॅको रेल अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड कंपनीच्या शेअरात 12% वयर जंप दिसली. रेलटेल रायट्स IRFC ह्या शेअरांनी बऱ्यापैकी बायिंग आयली. जाल्यार सरकारान तांदूळ एक्सपोर्ट करपाचेर घातिल्ल्या निर्बंधाक लागून तांदळाचे शेअर पडले. तातूंत चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट लिमिटेड 4% वयर पडलो. जाल्यार KRBL 2%, LTS फूड सुमार 6% पडलो. देशात तांदळाची उणीव जावची न्ही म्हूण सरकारान 1,200 रुपया टना सकयल प्रेस आशिल्ले तांदूळ एक्सपोर्ट करपाक बंदी घातल्या. झोमॅटो कंपनीचो शेअर आज चडलो. कंपनीन 3.19 कोटी रुपयांची ब्लॉक डील जाली. शेअर 3% चडलो. कंपनीक मॉर्गन स्टॅनली रेटिंग एजन्सीन ओव्हर रेटिंग दिवन 115 मेरेनचो शेअर टार्गेट दिला. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.